गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशचे सरचिटणीस दामू नायक यात आसा. आमकां एक 2-3 विशय तुमच्या समोर सांगपाक जाय म्हणून खास तुमकां सगळ्यांक आपयले. तुमी व्हेरी शॉर्ट नोटीस सांगून सुद्दां सगळे तुमी हांगा आयले म्हणून पयलींच तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता, कारण तुमी सगळे टायमार आयले. पण आमी लास्ट मिनीट तुमकां सांगले आज बरेच कडेन पत्रकार परिशदेक आसात, तरी पण तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात. सगळ्यान पयलीं आमकां खबर आसा की केंद्राची जी बजेट आमची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यांनी मांडली, एक बऱ्या तरेची बजेट सगळ्या न्यूजपेपर आसात, सगळे न्यूज चॅनल आसात, तांच्यांनी तुमी सगळ्यांनी बऱ्या तरेन तेची प्रसिद्धी दिली. एक वेगळ्या पद्धतीची, कारण कोरोना सारकेली महामारी आसून सुद्धा एक बऱ्या तरेची बजेट ही पार्लिमेंटान दवरली. तातूंत विकास संबंध, देशभरातलो विकास आसत, हेल्थ सेक्टर आसत, सामान्यांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत व्यवस्थितपणे कोणाक कसलोच एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा तांकां कसलेच चार्जीस न लायता बऱ्या तरेची बजेट ही पार्लिमेंटान दवरली. आनी तातूंतल्यान सगळ्यांत म्हत्वाचें गोंय राज्याक लागून जे आमी 60th लिबरेशन डे सेलिब्रेट करतात, 60वो मुक्ती दिन आमी ते सेलिब्रेशन सुरू केल्लें आसा 19 डिसेंबरच्यान. ताका लागून केंद्रान गोंयच्या सरकाराक 300 कोटी रुपया दिवन एक बऱ्या तरेचो पायंडो, बऱ्या तरेचो विश्वास, कारण आमी सुरवातीक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी हो 60वो वर्ष जे आसा हें बऱ्या तरेन मनोवचें अशें डिक्लेअर केलें. सुरवातीक उद्घाटन सोहळ्याक त्या पयल्याच हाका तांच्यांनी आमचे भारत देशाचे राष्ट्रपती तांकां आपयले, बऱ्या तरेचें फंक्शन केलें. पण बऱ्याच भागा भितर क्रिटिसिजम सुरवात जालो. पण मुख्यमंत्र्यांनी तेन्नाय सांगिल्लें की आमी केंद्रा कडच्यान मदत मागतले, केंद्र आमकां पयशे दितले. पण सगळ्यांक ती फकाणां दिसताली. पण ज्या दीस पार्लिमेंटा भितर बजेटान गोंय राज्याक लागून 300 कोटीचें प्रोविजन दवरलें, त्या वेळाचेर सगळे आमचे अपोजिशन जे आसात, राजकीय क्षेत्रांतले वेगवेगळे फुडारी जे आसात, हांच्यांनी उलटे क्रिटिसिजम करपाक सुरवात केली. कारण तांकांय सगळ्यांक दिसलें की हे कांय मेळचें ना काय कितें अशा तरेचें तांकां दिसतालें. पण भारतीय जनता पार्टीचे केंद्राक 2014 पासून ज्या वेळार सरकार आसा त्या वेळा पासून वेगवेगळ्या प्रकल्पांक सदोदीत मदत करपाचें काम हें केंद्र सरकारान केल्लें आसा. आनी ताचोच एक भाग म्हणून गोंयच्या सरकाराचेर पूर्ण विश्वास हो केंद्रान दवरलेलो आसा. ताका लागून हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करता आसतनाच आमचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आसत, होम मिनिस्टर अमित भाई शाह आसत, फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन आसत, आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष नॅशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी आसात, तांकांय हांव धन्यवाद दिवपाक सोदतां. भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे समित्यो आमी पूर्ण केल्ले आसा. आनी सादारण एक 2-3 म्हयन्याच्या दरम्यान, तर एक नोव्हेंबरच्यान आमी सुरू केले. नोव्हेंबर, डिसेंबर आनी जानेवारी ह्या 3 म्हयन्या भितर गोंयच्यो वेगवेगळ्या सगळे 40 मतदारसंघ जे आसात, ह्या 40 मतदारसंघां पैकी 37 मतदारसंघाचेर प्रशिक्षण शिबिरां ही आमी पूर्ण केल्लीं आसा. सगळ्या प्रशिक्षण शिबिरा भितर मोठ्या तांकां आमी अपेक्षीत जी संख्या जाय आसली ती सगळी अपेक्षीत संख्या 99% उपस्थित रावताली. 2 दिसांचें प्रशिक्षण शिबीर आसतालें. आनी ह्या प्रशिक्षण शिबिराक गोंयभरल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी ही प्रशिक्षण शिबिरां पूर्ण केल्लीं आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे समित्यो ज्यो आसात त्यो पूर्ण केल्ल्यो आसा. मायनॉरिटी मोर्चाची समिती जी आसा ती आज आमी हांगा डिक्लेअर करतले, त्याचे अध्यक्ष आमी निवडलेले आसात. पण बाकीची समिती जी आसा ही सगळी पूर्ण केल्ली आसा. आमी युवा मोर्चाच्या तर्फे आमी गोंयभर 12 जानेवारीक आमी 12 जानेवारी ते सादारण आमी 20 जानेवारी पर्यंत गोंयभरल्या वेगवेगळे ज्यो म्युनिसिपालिटी एरिया आसात त्या सगळ्या एरिया भितर आमी स्वामी विवेकानंद युवा संमेलनां केली. आनी त्या युवा संमेलनाक सगळे यूथ जे आसा बिटवीन 18 to 25 ह्या एज ग्रुपांतले भुरगे
युवक युवती हे मोठ्या संख्येन सगळ्या हातून उपस्थित असले. तातूंत आमी सुरवातीक जो केलो तो मुरगांव म्युनिसिपालिटी केलो, त्यानंतर बिचोली, म्हापसा, पेडणे, कुडचडे, केपें, काणकोण, कुंकळ्ळी आनी सांगे असे एकूण 9 मेळावे जे आसात, युवा मेळावे आमी हे पूर्ण केल्ले आसा. आनी तुम्ही सगळ्यांनीच बऱ्या तरेची प्रसिद्धी ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक दिल्ली आसा. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. भारतीय जनता पार्टीची आमी राज्य कार्यकारिणी जी आसा ती आता त्या आयतारा 7 तारखेर सकाळी 10:30 ते सांजची 5:30 पर्यंत गोमंतक मराठा समाज हॉल जो आसा पणजी हांगासर करपाचे आसा. त्या कार्यकारिणी भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जातली आणि खास करून त्या राज्य कार्यकारिणीक आमचे गोंयचे प्रभारी आणि ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी CT रवीजी हे उपस्थित आसतले. हाच्या व्यतिरिक्त आमचे केंद्रातले मंत्री गिरिराज सिंग हे फाल्यां येवपाचे आसात आणि परवा त्यांची शेनवारा दीस आमचे त्या बजेट जी केंद्रान मांडलेली आसा त्या बजेटाच्या संदर्भातली पत्रकार परिशद ही ते शेनवारा दीस घेवपाचे आसात. आणि आयतारा दीस ते आमची स्टेट एज्युकेशन आसा राज्य कार्यकारिणी आसा त्या राज्य कार्यकारिणीक ते उपस्थित रावतले. अशो वेगवेगळे कार्यक्रम हे आमी येणाऱ्या दिसांनी करपाचे आसात. ताका लागून खास करून आमी हाच्या पयलीं कारण कोविड-19 महामारी जाल्या नंतर आमी तेच्या पयलीं जे राज्य कार्यकारिणी घेतले ते आमी वर्च्युअल पार्शल वर्च्युअल अशा तरेचेच घेताले. पण ही आमी ती पयली आसतली त्याच्या भितर पूर्णपणे सगळे उपस्थित आसतले आणि त्या हातून आमी ती करपाची आसात. आज आमी आनी एक घोशणा करपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्स पर्सन जे आसात ते ऑलरेडी स्पोक्स पर्सन आसात. तातूंतल्यान आनी एक एडिशनल स्पोक्स पर्सन म्हणून आमच्या पार्टी भितर नवीनच जॉईन जाल्ले उर्फान मुल्ला हांकां आमी भारतीय जनता पार्टीचे एडिशनल एक स्पोक्स पर्सन म्हणून आज हांगा डिक्लेअर करता. तुमकां कितें विचारता? तीन मतदारसंघात प्रशिक्षण शिबिरां जावन प्रशिक्षण शिबिरां जी जावना ती 3 मतदारसंघात एक वाळपय पर्ये आणि पणजी असे 3 मतदारसंघ जे आसा ह्या मतदारसंघांनी हे जावना प्रशिक्षण शिबिर. पण येणाऱ्या दिसांनी ते राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयान येवपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयान येवपाचे असले पण मध्यंतरी ते कोविड पॉझिटिव्ह झाले त्यामुळे तो प्रोग्राम होतो. पण येणाऱ्या दिसांनी काय झालं ते आमचे हे येवपाचे आसात होम मिनिस्टर आमचे अमित भाई शाहजी ते महाराष्ट्रान कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमा निमित्तान गोंयांतल्यान ते वयतले. समजा वेळ मेळ्ळो जाल्यार थोडो वेळ गोंयांत अजून ते नक्की जावना पण ते महाराष्ट्रात त्या एका कार्यक्रमाक लागून राज्य कार्यकारिणी कितले सदस्यांचे टोटल ह्या वेळेस तर आमी कितें केलां की ही व्हडली राज्यकारिणी आमची राज्य कार्यकारिणी जी आसा ती 171. पण हाच्या व्यतिरिक्त आमी सगळे आमदार ते मेंबर असतात. पहिल्या वेळार तर आमी सगळे जे जिल्हा पंचायत सदस्य असतात हे सगळ्या झेडपीक आमी आपयल्यात. हाच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक मतदारसंघातले मंडळ अध्यक्ष सरचिटणीस हे ताका उपस्थित असतात. त्यामुळे एक बरी व्हडली राज्य कार्यकारिणी करतले. येणाऱ्या दिसांनी जी विधान आपली म्युनिसिपालिटी निवडणूक आसा त्याचो त्या निमित्तान ही त्याच्या पयली जावपी राज्य कार्यकारिणी आसा. एक मोठी व्यापक अशी ज्या पद्धतीने प्रशिक्षण शिबिरां घेतली किंवा विवेकानंद संमेलनां घेतली तर विरोधकांकडल्यान एक सतत एक आरोप जाता की तुम्ही सगळे मध्यवर्ती निवडणुकीकडे वयता काय कितें? भारतीय जनता पार्टी मध्यवर्ती निवडणुका घेवची ना. आमी पार्टी म्हणून तरी सांगतात की आमचो पूर्ण कार्यकाळ जो आसा तो पूर्ण करतले आनी त्यानंतर 2022 जे वेळार ड्यू जात आसा 22 जावं जाय त्या वेळार जातली. पण आमकांय सगळ्यांक निवडणुका आसात कारण आमी सगळे राजकीय पार्टी फायनली हे सगळे करता आसतना निवडणुका जिखपाक जाय तो एक भितरलो एक भाग आसता. आनी ताका लागून आमी सुरवातीक आमचे युवा मेळावे घेतले पण येणाऱ्या दिसांनी महिलांच्योय मेळावे अशा पद्धतीनूच घेतले कारण निवडणूक जर जिखूंक जाय जाल्यार हे सगळे गोष्टी करपाक जाय.
मागीर घरा बसून दुसऱ्यांचेर आरोप करून काय फायदो ना. आमकां सांगूंक ना म्हणजे आमकां भायलेबर अंधारान दवरल्यांनी निवडणुका घेतले अशा तरेचे आरोप जिल्हा पंचायतीच्या वेळार बी करतात ते आतांय करतले. पण आमी कोण्याक लागून बरें दिसूंक जाय म्हणून आमी करनात. आमच्या पार्टीचो तो एक भाग आसा. आमच्या राजकीय क्षेत्रांतले काम करता आसतना सदोदीत लोकां मदीं वचूं जाय. तेका लागून आमचे सगळे कार्यक्रम चालू असतात. येणाऱ्या दिसांनी महिला मेळावे अशाच पद्दतीन गोंयभर आमी करपाचे आसा. सर एक प्रश्न आशिल्लो की आता 13 म्युनिसिपालिटीच्यो इलेक्शन जावपाचे 12 तातूंत एक म्हत्वाची आसा म्हणजे पणजे कॉर्पोरेशन. तर हाज्या पयलीं अशें जातालें की सदांच 2 पॅनल आसताले, बीजेपीचे आसताले आनी बाबू स्पॉन्सर आसताले. आतां तुमी दोगी जाण एकठांय म्हणजे तो बीजेपीन आयिल्ल्या कारणान तो बीजेपीचो मेंबर जाता. ताका लागून जे आतां लिस्ट येतली ऑफकोर्स तुमी सांगा की पॉलिटिकल पार्टीचेर जावचें ना, पूण तरी आसतना तुमचे जे सपोर्टेड अशे बीजेपी सपोर्टेड पॅनल जातले ताजे तुमी सिलेक्शन कशें करतले? सगळे तो करतलो काय तुमी करतले? एक गोष्ट कशी आसा की ह्या वेळाचेर पॅनलां आमी भारतीय जनता पार्टी एक हे आसा पण सिंबॉल आसचो ना. आनी तेका लागून जिखप ही क्रायटेरिया दवरूनच त्या भागांतले जे उमेदवार आसा तेचे फायनल हे जे आसा ते इन कन्सल्टेशन विथ पार्टी आसत, लोकल MLA आसत, तांचे कार्यकर्ते हातूंतल्यान जाता. सपोज सगळ्यात म्युनिसिपालिटी MLA will be given the responsibility to concerned MLA. म्हणजे कशें आसता की ज्या वेळाचेर MLA त्या मतदारसंघात आसता तेव्हा त्याची ड्युटी तेकाय जिखपाक जाय फुडें जाल्यार तेणें फुडें काम करप आसता न्ही. फायनली तोच लीड घेता न्ही. ज्या भागा भितर आमदार आसा त्याचीच जबाबदारी सिंबॉल जरी नासलो जाल्यार तेका दिसता की आपले उमेदवार निवडून येवं जाय. तेका लागून तो कार्यरत आसता. फ्रंट हाचेर तोच आसता न्ही. बाबूशान म्हटलेलें की तेजें मत आसा की पार्टी लायन्साचें इलेक्शन जावचें. न्ही कशें आतां दोनूय आसा. थोडे कडेन दिसतालें पण थोडे कडेन तेचें मत अशें जावं जाय. पण आमी म्हणलें न्ही की आतां हें आमी इतकें सांगून फाल्यां गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलें जाल्यार आमी सांगलें की आमी रेडी आसात न्ही. आमी आमची भुमिका कितें आसा ती आमी सरकाराक सांगिल्ली आसा. जाल्यार फाल्यां इतलें सांगूनय सरकारान फायनली जर ठरयलें की सिंबॉलाच्या हाचेर घेवप जाल्यार पार्टी इज रेडी. काय प्रॉब्लम ना. ज्या पद्दतीन घेतात त्या पद्दतीन आमी रेडी आसा. मारगांव आमी लढयतले आमी जिखतले म्हणूनच लढयतले. आनी कितें आसलें? आनी कशें जाता की सरकारान जें सांगिल्लें आसा सरकाराचो प्रश्न आसा त्यामुळे सरकार येणाऱ्या दिसांनी तुज्या लक्षात येतलें एडवर्टिजमेंट येतलें. बाबू सिन्स तुम्ही ह्या ठिकाणी आसा तुमच्या सायडीन म्युनिसिपालिटीचे आसतले इलेक्शन सो एक फावट म्हणजे फुल फ्लॅग बीजेपीचे आसतले. अध्यक्षान सगळें सांगलां म्हणटा जे इलेक्शन जातली प्रत्येक इलेक्शन आमकां तितलें म्हत्वाचें आसता. तो जिल्ल्याची इलेक्शन जाली ती तितलीच म्हत्वाची. ती पार्टी लायन आसली जरी आतां पार्टी लायन जरी नसली जाल्यार सुद्दां त्या भागाच्या आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कार्यकर्त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आपल्या आपल्या भागांनी मेजॉरिटी निवडून क्लियर 100%. Mr. President, can you talk about India against propaganda? India against propaganda nationally because ते कशें तेंचेर आतां हांवें कशें खूब जाण लोक आसतात की वेगवेगळे करतात तेचेर आमी कित्याक म्हणून पळयतली कितें म्हणून आमी आमचें काम करत रावया. तांकां उत्तर त्या वेळाचेर थंय कोण आसा ते दितात दिल्ली उत्तर. आमी तेचेर कित्याक पळय. हांगा लोकली कितें आसा जाल्यार सांग. तुका तें जाय जाल्यार आमचे मंत्री येतले तेंचे प्रेस कॉन्फरन्सात तूं तो प्रश्न दिल्ली सेंट्रल मिनिस्टर येतले तो प्रश्न तेचेर तुका आमी इन्वायट करतले. गिरिराज सिंग, थँक्यू व्हेरी मच.